ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ತುಕಾ ಜಿಸು, ಆರಾಧನೆ ತುಕಾ ಸೌಮ್ಯ ಜಿಸು, ಆರಾಧನೆ ತುಕಾ ಸೌಮ್ಯ ಜಿಸು, ಆರಾಧನೆ ತುಕಾ ಸೌಮ್ಯ ಜಿಸು. Hallelujah, 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 दर्याचेर तुझे पाय तुझे सखत आणि त्या मरीपा तुका कितेंच असाध्य ना म्हणले तुवें दाखोवन दिला सोमिया. तुझे सखत अगणी जावन आसा सोमिया.
त्यास तुझ्या सत्तेचे परत आम्ही या पवित्र सक्रमेंतान तू करोस हजार असाई सोम्या ये ओळखून घेता सोम्या तुका आम्ही नामान करता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही स्तुती करता सोम्या तुझे हजरपण या घडी आम्ही बघता ओळखून घेता सोम्या तुझो मोग आम्ही करता सोम्या तुझ्या पायांतळ आमकां आम्ही समर्पण करता सोम्या तुझी बडवून तू सकत आम्ही ओळखून घेता सोम्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुका हा साध्य मिळले कितेच नाम ते आम्ही ओळखून घेता सोम्या आमकां तू तुका समर्पण करता आमकां तू तुझ्या पायांतळ आम्ही समर्पण करता सोम्या तुझी दया आमच्या थंय वाळून दी सोम्या तुझी कृपा आमच्या जिविता वाळून दी सोम्या तुझ्या सत्तेन आमकां बस सोम्या अभिषेक कर सोम्या तुझ्या सत्तेन आमकां बस सोम्या आमकां तुझ्या पायांतळ समर्पण करता या आराधना वेळार तुजो मोग सारको अनुभव करूंक सोम्या तुझ्या हजरपणांत रावूंक आनी जिवंक कृपा दी सोम्या आनी थांबरी पाल धैर्यान फुडें वचून तुवें आमकां दिल्लें जिवीत अर्थबरी करूंक कृपा दी सोम्या सोम्या तुका जावं आराधना सोम्या तुका जावं स्तुती सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं नामान आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजून तो म्हणलें ती उतरां खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव आजार आसा. आमी सबाज जाणां सोम्या सांगाता हांगासर आजार आसा सांगाता आमी मेळ्ळ्या आनी आमचो सोमी कोरोस आमचे सांगाता आजार आसा. ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत ताचे हाजरपण आमकां हर एकल्याकी दिवन आसा मोगाच्यान. तसो सोमी जे कितें ताणें प्रवाद केल्लो सांगलें खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा. तसो सोमी आमच्या मुखार आसा. आमचो हर एकल्याचो मोग करता आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता आमच्या हर एकल्याच्या सांगाता तो रावता. आमी हर एकली ताका मोलादीक जावन आसा मोगाचें. लुकाचो वांजेल अध्याय 15 1-7 वळ आमी वाचली जाल्यार सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार आनी थंयसर आमी पळयता एक बोकरो वाट सुकोवन गेल्लो हिंडात हांव भायर पडलो आनी तो गवळी सोरोवचो 90 आनी 9 सोन एक भायर पडल्या त्या शेळयेक सोदून बोकऱ्याक सोदून तो वेता. आमचो सोमी तशेंच आमचो हर एकल्याचो मोग करता. आमी हर एकली ताका मोलादी आमी हर एकली ताका दायी जाय. त्या देखून तूं आतांच्या पाप साहेबान म्हणली उतरां आमचो सोमी 90 आनी 9 जाणांचो न्हय आमचो सोमी 100 जाणांचो. हर एकली ताका मोलादी हर एकली ताका मोलाची आनी तो आमकां सोदून येता. हर एका घडये ताच्या मोगान आमकां दवरता ताच्या सांगातपणान आमकां सांबाळटा आनी आमचें जिवीत जियो कृपा आदार तो आमकां दिवन आसा मोगाचें. आमकां हर एकल्याक वळखता. जेरमाया प्रवादी अध्याय 1:5 म्हणटा आवयच्या कुशव्यांत तुका रसच्या आदी म्हाका तुजी वळख आसली तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आवयच्या कुशव्यांत तुका रसच्या आदी म्हाका तुजी वळख आसली तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. त्या देखून आमची वळख आतां न्ही आमी जल्मोच्या आदी आवयच्या कुशव्यांत रूप घेवच्या आदी ताका आसली. तो आमकां जाणा आसलो ताणें आमकां जिवीत दिल्लें ताणें आमकां ह्या संवसाराक धाडिल्लें ताणें आमकां एक कुटाम दिल्लें. ह्या संवसारांत जियोंक आमकां कृपा दिवची ताणें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें. आमी कितलीं मोलादीक ताका आमकां हर एकल्याक ते वळखता. आमच्या विशयांत हर एक संगती ताका कळीत आसात. तर मोगाचें एक घडी आमी दोळे धांपया त्या सुमया मुखार आमी आसा. आमकांत त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी उडास दवर आमी हर एकली ताका मोलादीक हांगासर आसली. ह्या आराधनान विविध माध्यमां मारिपात वांटेली जावची आमी हर एकली
ताका मोला दी आमकां हर एकल्या की आमच्या नांवान वळखता तो आमच्या आवयच्या कुशव्यांत आमी रूप घेवच्या आदी आमची वळख ताका आसली आमकां ताणें पवित्र केलां आमकां हर एकल्या की ताणें पवित्र केलां त्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून ह्या आराधनाच्या सुरवेर आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ताच्या पांयांतळ आमकां समर्पण करया आमकां आसा तशें ताच्या पांयांतळ आमी हाडया आमचें बरेंपण आमचें उणेपण आमचें सुख संतोष आमची दूख बेजाराय कश्ट पिडा शिडा समस्ये हें सगळें ताच्या पांयांतळ आमी ह्या घडये समर्पण करया आमकां हर एकल्याक तो पळयता आमकां हर एकल्याक तो आयकता आमी आमी हर एकल्यानी भेटोवचें तो घेता मोगाचें न्हू देखून आमकां ताका संपूर्ण तरान भेटयतना विशेश तरान आमचे दूख बेजाराय खंत हुस्को आमची पिडा शिडा आमचे समस्ये आमचे सोलवणी आमचे पोटणे हें सगळें ताच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया ताचेर आमी पातयेवया ताचेर आमी विश्वास दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणी तसो सोमी आमच्या मुखार आसा देखून आमी त्या सोमया कडेन एक घडी आमी उलोवया आमकां ताका समर्पण करया मोगाचें न्हू तुमची जबाब आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या सोमया आणि आमच्या देवा आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या श्रेष्ठ याजका आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या तारोका आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या जिवानी जिवानपणा आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या खालत्या इष्टा आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या बऱ्या गवळ्या आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या सर्गी सैर्या आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या काकुलतीच्या देवा आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या बोगसनेच्या सागोरा आराधन तुका सोमया जेसू आमच्या मोगाच्या पागोरा आराधन तुका सोमया जेसू सगळ्या संसाराच्या उसवाडा आराधन तुका सोमया जेसू पिडा गुण करच्या वैसा आराधन तुका सोमया जेसू उंड्या रुपार या सक्रामेंतान खरोस आजाराच्या आराधन तुका सोमया जेसू कुर्सार मरून आमची सोडवण केलेल्या आराधन तुका सोमया जेसू आमकां कोणायकी उले कुर्सूंक जाय जाल्यार आमी कुर्सियेत तिथे जबाब आमी दिवया आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू उंड्या रुपार हांगासर स्वादी सक्रामेंतान हजर आसल्या जेसूको आराधन तुका सोमया जेसू तुज्या दैवी मोगान आमकां वांटून तूं दिताय देखून आराधन तुका सोमया जेसू आमकां तुज्या पवित्रत्वाच्या कृपेन नेटयल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू तुजो दिसान दीस सदांच आमकां संगत दिवच्या पवित्र देवा आराधन तुका सोमया जेसू आमची खंत बेजाराय आळू करच्या आराधन तुका सोमया जेसू हर एका वाईटा विघ्नांतले आमकां सांबाळच्या आराधन तुका सोमया जेसू हर एक घडी हर एक दीस आमचे संगी समकोवच्या आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू हर एक दीस रात आमच्या संगता मेटां काणसलच्या जेसू आराधन तुका सोमया जेसू कंत बेजाराय आमकां आसतना ह्या कंत बेजाराय तो निवारच्या जेसू आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू कीर्तन 108 वाक्य 1 म्हणटा मुझे काळीज तयार आसा देवा मुझे काळीज तयार आसा
हांव गायन करतलो आनी किर्तनां गायतलो. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्या सुमयाची स्तुती गावंक, त्या सुमयाक आराधन स्तुती भेटोवंक आमचें काळीज तयार आसा. हांव गायन करतलो आनी किर्तन गायतलो. तर त्यो सुमी आमचे संगी आसा ते वळखून त्या सुमयाक आराधन करून नमन करून गव्या गीत आमचे संगी तूं आसाय. पान संको 24. उभी आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. बेंबिरांत ते आमकां दोस्ताना जेजू आमकां धैर्यान भरता. दुस्मान आमकां वेडो घालतना आमकां जैत तो जोन दिता. आनी अशें हर एक घडी आमचे संगीत रावता, आमचे जिवीत सोलोन व्हरता. ते जेजूक आमी आराधन करया, ते जेजूची आमी स्तुती गावया मोगाचे न्हू. बेंबिरांते आमकां दोस्ताना, धैर्यान आमकां तूं भरताय जेसू. बेंबिरांते आमकां दोस्ताना, धैर्यान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. कंत बेजाराय आमकां दोस्ताना आमच्या काळजा मनांनी संतोष तो भरता. हेरांची दुखची उतरां आमच्या काळजाक तोपतना आमकां भोगसूंक तांकां कृपा तो दिता. कृपेचो सागर आमचे मुखार आसा, आमचे संगीत हो आसा. तर त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया. बेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेसू. आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपतना भोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपतना भोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. एक सुरपणान आमी आसतना
मोगासो सांगत तो आमकां दिता मोरणाच्या तडीक आमी भोंवतना सर्गीचे जिवीत तो आमकां जोड दिता ताचे संगती जियोचे भाग आमकां दिता आणि तो सुसोमी जिवीत आणि जिवन पावन आमचे मुखार आसा ह्या सक्रामेंतांत आसा आमचे संगीत हो आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी नमान करया एक सूर पोडान आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू एक सूर पोडान आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू मरणा तडीक आमी पावतना ससान जिवीत लाभयताय जेजू मरणा तडीक आमी पावतना ससान जिवीत लाभयताय जेजू आमचे संगीत आसा सुखा दुखा तो संगीत आसा जेजू देव तुझी सरसा आमकां देव तुझी सरसा जेजू देव तुझी सरसा आमकां देव तुझी सरसा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्त आमी बसया मगचनो आमी गायलेलीं ती उतरां आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय हें आमकां हर एक लागी कळीत आसा आमच्या सुखा दुखांत आमच्या जिविताच्या हर एका घडये तो आसा पूण आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी चिंतिनातलें घडल्ल्या वेळार आमी आशेनातलें आमच्या जिवितांत उदेल्ल्या वेळार न्हीज जावन तो आसा गी हें आमी पातयेता गी वा तवळू आमची बोगना तवळ आमचें जिवीत कितें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो थोड्या दिसा आदीं एक भयण मलगडी भयण आस्पत्रेंत आसली तिका हांव भेटोंक गेल्लो मस्त कांगाल जाल्ली निराशे जाल्ली दुखांनी बेजारांनी मस्त बोगणां तिणें वांटून घेतली आमी तिका धैर्य दिलें सांगलें जेजू आसा तूं एकसुरी न्ही तुजें दूख पुसता तुजें ओजें हाळू करता तुजी पिडा सोसूंक तो करपा दिता ह्या कटल्यार तूं न्ही तोय आसा पूण ती म्हाका म्हणाली फादर ती बोगना ती पातयेनी म्हाका आसा जेजू आसा म्हजे सांगात आसा तें म्हाका कळीत आसा पूण थोडे फावटी सोसूंक जायनासली दूख पडापड हें येता आसतना म्हजो भावार्थ अस्कत जाता म्हजो भावार्थ अस्कत जाता फादर आनी त्या लागून आमी तवळ विचारलें आसा हें म्हाका कित्याक हे कश्ट कित्याक तूं आसाय गी ताचे बदला म्हाका तुवें आपयलें जाल्यार कितलें बरें आसलें कश्टा वेळार त्या दुखा वेळार फादर सोसूंक जायनातल्या वेळार म्हजी भोगनां तसली म्हणाली मोगाचेनो आमच्याय जिवितांत हर एकल्याचें कितलोय भावार्थ कितलेय पातयेनी आसा जाल्यार थोडे फावटी आमची पातयेनी आमचो भावार्थ अस्कत जाता आमकांत म्हज्याच जिवितांत अशें घडटाना उदेताना आमी अस्कत जाता मोगाचेनो त्या देखून आज जेजू म्हणटा भिये नाकात हांव सुतो भिये नाकात हांव सुतो आज आमी सुरवेल्लें गीत आमी गायलें समुद्राद मेले येसू स्वामी ನಡೆದು ಬಂದ ಪಾದ पवित्र पाद म्हळ्यार जेजू उदकाचेर सोलोन आयलो आनी त्या उदकाचेर सोलोन आयलो जाल्यार ताजे पांय भिजोनात आनी त्या सिसा लागीं येता आसतना ते मेल्ले म्हणून भियेले बोबो मारूंक लागले पूण जेजू कितें म्हणटा भिये नाकात हांव सुतो भिये नाकात आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू कश्टा वयर कश्ट येता आसतना समस्ये वयर समस्या येता आसतना आमी कांगल जाता ल्हारां
आमचे बाबा रे उदेताना ह्या संवसार म्हणल्यार दर्यान पयन करनेताना वारें वादा लारां आमचे जिविताक मारतना आमचे जिवीत वयर पोंदा जाता आसतना आमी भियेता मोगाचे न्हू, आमी कांगाल जाता, मेल्ले आयलें असलीच बोगना आमचे मुखार येवंक पुरो उदेंक पुरो मोगाचे न्हू. सोमयाचेर भावार्थ तवळो अस्कद जाताना सोमी म्हणटा भिये नाकात हांवूच तो, भिये नाकात हांवूच तो. ही उतरां परतून आनी परतून आमच्या कानांत आयकोंक मेळटात, भिये नाकात हांवूच तो. आतां ही उतरां उलयतना पेद्रू कितें म्हणटा, सोमया तूंच जाल्यार म्हाका तुजे सशी येवंक फरमाय. आनी तक्षण जेजू कितें म्हणालो ये. आनी पेद्रू उदकाचेर सोलोंक लागलो. जेजूचेर पळोवन पातयेवन मुखार वचोंक लागलो. पूण मुखार वेता वेता इल्लो दुबावलो, सकयल पळयलें. सकयल पडटाना पांय बुडोवंक लागले, उदकाच्या पोंदा वचोंक लागले. आनी तो म्हणटा सोमया म्हाका बचाव कर, हांव बुडटां. आनी सोमी म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय, उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय. मत्तेव सुवांजल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7 हें आमी आयकता, नियाळ करता मोगाचे न्हू आयताराच्या दिसा. हें वसाप आनी उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय. आमी थोडे सकला पळयता, वयर पळोवच्या बदलाक, सोमयाक पळोवच्या बदलाक आमी सकला पळयता, कश्टांक पळयता, निराशी जाता आनी थवळ आमी बुडोवंक लागता. पूण जेजू म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय. तर आज मोगाच्या भावा भयणी आमचोय भावार्थ त्या सोमयातय आमी घट करया मोगाचे न्हू. आमचोय भावार्थ तो घट करया, सोमयाचेर आमी पातयेन दवरया. द्वितीय पुस्तक अध्याय 3 वाक्या 1 आमी वाचलें जाल्यार मोइशेचें एका तरान भाशान त्या लोकांक इस्रायल परजेक तो आनी फुडें तांचे सांगता आसचो ना. आनी जोशुआच्या मुखेलपणा खाला तांणी फुडें वचोंक आसा आनी मुखार त्या कुळयांक तांणी फूड करूंक आसा. असली भिरांत तांकां आसली. आनी तो वळो मोइजे ह्या लोकांक आनी जोशुआक तांकां सांगता वाक्या 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्व तुजो देव तुजे सवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचे न्हू आमच्या दिसपट्या जिवितान ह्या संवसार म्हणल्यार दर्यांत पयन करून वेताना आमी बुडच्या परिस्थितीत पावताना हीं उतरां आमकांय धैर्य दिवचें तसलें. कितें म्हणटा, धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात, कश्टांक भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्व तुजो देव तुजे सवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना, तो तुका सोडून घालना, तो तुका सांडचो ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी तीं उतरां किर्तन 34 वाक्य 4-5 म्हणटा, सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परस जलतलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. सोबीत उतरां मोगाचे न्हू किर्तनकाराची. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परस जलतलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. मोगाच्या ताचेर नदर घाली जाल्यार तुमची मुखामळां परस जलतलीं आनी लजेन केन्नाय तुमची मुखामळां सकाळ तुमी घालची ना म्हणटा किर्तनकार. कितलीं अपुर्बायची उतरां मोगाचें न्हू. धैर्य दिता, बरवसो दिता तसलीं उतरां आमच्या जिविताक मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून किर्तन 23 वाक्य 4 कितें म्हणटा, काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. सोबीत उतरां त्या सोमयाच्या उतरांक आमची जबाब ही जायजे मोगाच्या. हर एक दीस आमची बोगणां ही जायजे. काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. ही उतरां एक घडी सांगात आमी म्हणया मोगाचें न्हू. काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी,
कळक्या कळक्या फलक्यान फलक्यान कसलेंच वायट हांव भियेना कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो तुजो दांडो आनी तुजें बेत आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हाका म्हाका धैर्य धैर्य दितात. दितात परतून एकटी म्हणया कळक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कळक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय कित्याक तूं तूं म्हजे म्हजे सवे सवे आसाय आसाय तुजो दांडो तुजो दांडो आनी तुजें बेत आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हाका धैर्य दितात तुजो दांडो तुजो दांडो आनी तुजें बेत आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हाका धैर्य दितात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया एक घडी आमचे दोळे दांबया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचे न्हू एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया कळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय वय मोगाच्या बाबा भयणी वो जेजू आमचे संगी आसा हांवें गेले त्या आराधना वेळार सांगलें ती जिविताची निदर्शन हेनरी फोर्डाचें आनी ताणें म्हणली उतरां तो म्हजे संगी आसा ताका म्हज्या सजेशनाची सुचनाची गरज ना म्हणून म्हाका भोगता आज परत तिंत उतरां आमची गणगेवी आनी सोमयाक सांगया सोमया तूं म्हज्या सांगात आसाय आनी म्हज्या जिवितांत तुका म्हजी सुचना सजेशनां गरज ना कित्याक तूं जाणाय म्हजें जिवीत चलोवन व्हरूंक तूं जाणाय म्हाका कितें बरें खंयची वाट म्हाका सारकी तें जिवीत आनी त्या वाटेन चलोवंक तूं जाणाय सोमया म्हजी सुचना म्हजी सजेशनां तुका गरज ना सोमयाचेर पातयेवया मोगाचे न्हू पातयेवया सोमयाचेर आमचे संगी तो आसा आमकां ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू संपूर्ण तरां समर्पण करया थोडी बडी खंत बेजाराय दूख जाता आनी प्रत्येक जाण पिडा शिडा येता आसतना कश्ट येतना भावार्थ दांडळटा मोगाचे न्हू हांव कितें आमी मनशां अस्गत आमच्या हर एकल्याच्या जिविताची काणी ती पूण सुमी आज परत म्हणटा भियेनाकात हांवूच तो भियेनाकात हांवूच तो हांव आसा तुजे सांगाता हांव समकता हांवूच तो त्या सुमयाचेर पातयेवया मोगाचे न्हू आमचो भावार्थ आमी घट करया सुमया कडेन मागया सुमया म्हजो भावार्थ तीर कर दृढ कर म्हज्या जिविताच्या कश्टांक तरतरोवंक म्हाका सोडनाका म्हजे संगी राव म्हजे दिसपतें जिवीत चलोवन व्हर म्हजो दिसपरतो वावर तूं चलोवन व्हर म्हज्या जिवितांत म्हजे मुखान असर्या अद्भुतांक सोमया हांव आतेर तुजें हातेर सोमया म्हाका तुका समर्पण करता आमकां सोमयाक समर्पण करया मोगाच्या बाबा भयणी पळया ती अंतराळाची सुकणी ओंपिनांत लुविनांत तरी तांकां सर्गी स्वभाव पोसता माते वसवांचेर आदी वाक्य 25 आमी वाचता मोगाचे न्हू ह्या उतरांनी विणलेलें आनी त्या मारिपात आमच्या मागण्याक जबाब दिवन सोमेची उतरां
ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया. पान नंबर 128. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿಮಗೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾನಲ್ಲಿ ನೀನೋಡು, ಬೀಜವ ಬಿತ್ತೋಲ್ಲ, ಮೂಡಿಸಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೂಡನ್ನು ದೇವ ನೀಡಲು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಿನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಯ್ಯ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವ ನೀ ಹುಡುಕು ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ. ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು, ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು, ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो ती दोन तडी खायिल्लेंस वा जेजू त्या दोनीचेर सोडल्या उपरांत वारें वादळ थंड जालें, सगळें प्रशांत जालें. आनी तो वळ सक्कड सीस जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणाले, निजायकी तूं देवा सोंपवतो,
निजायकी तूं देवाचो पूत. मोगाचे न्हू हे 3 अंतर आमी पळोवचें जाल्यार पयलें देव बाप ताज्या पुताक वळखून घेता, वो म्हजो पूत. ह्या 2 गणितांनी आमकां कळीत आसा. एक जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार आनी एक आमी पोरायतारांनी नियाळ केल्लें जेजूच्या रुपांतरपणाचें फेस्त. आनी ह्या 2 गणितांचेर आमी नदर घालता आसतना सर्गीचो बाप आपल्या पुताक कितें म्हणटा, ओ म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो, तो म्हाका मानवाला, ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो पूत. तशेंच जेजूय आपूण बापा तावन आयिल्लो, बापाचो पूत म्हणलें तोय आपणाच्या जिवितांत वळखून घेता. प्रत्येक जावन जुआंवचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 13, जुआंवचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 19 आनी थंयसरी आपूण देवाचो पूत, देवा तावन आयिल्लो, देवाचें काम करूंक आयिल्लो म्हणलें जेजूय वळखून घेता मोगाचें न्हू. आनी एक सवाल जेजू म्हाका दवरलें मार्काचो वांजेल 14 अध्याय वाक्य 61. तो याजक, श्रेष्ठ याजक जेजू कितें सवाल करता, तूं देवाचो पूत गी, तूं देवाचो पूत गी, हें सवाल जेजू मुखार आयिल्लें. आनी ताजे उपरांत सिसांत हांव जेजूक आयकूंक मेळिल्लें. पयलें देव बाप वळखून घेता, वो म्हजो पूत. जेजूय म्हणटा हांव देवाचो पूत, देवा तावन आयिल्लो. आनी ताच्या उपरांत सिसांनी ताका अनुभव करन म्हणलीं उतरां. पयलें पेद्रू म्हणटा, जेजून विचारलेलीं ती 2 सवाल, लोक म्हाका कोण म्हणटा? सगळ्यांनी जबाब दिली. आनी तवळ जेजून विचारलें वैयक्तीक सवाल, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी तवळ पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत. पेद्रून दिली जबाब. आनी त्या देखून जेजून म्हणलीं ताका उतरां, तूं पेद्रू म्हळ्यार म्हणजे खडाप, तुजेर म्हजी पवीस सभा बांदतलो. ती जबाब दिली. आनी आज सक्कड सीस जेजूच्या पांयांक पडून परतून म्हणजे निजायकी तूं देवाचो पूत. मोगाचो निजायकी देवाचो पूत. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज हांवें आनी तुवें आमकांत विचारूंक जाय, नीज जावन जेजू देवाचो पूत म्हूण आमी मानून घेता. जेजूची पदवी सकत महिमा आमच्या जिवितान आमी अनुभव करनासतना सिसांनी अनुभव केली मोगाचे न्हू. आनी त्या देखून म्हळें तूं निजायकी देवाचो पूत, निजायकी तूं देवाचो पूत. आमच्या जिवितांत जेजूची पदवी अधिकार महिमा अनुभव करून आमी म्हणटा गी मोगाचे न्हू, तूं निजायकी देवाचो पूत, देवा तावन आयिल्लो, देवाचो पूत, महिमेन भरलेलो, वैभवान भरलेलो, सक्तेन भरलेलो. हें सत आमी वळखून घेता गी मोगाचें न्हू. एक घडी आमचे दोळे धांबया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदार दवरया. मोगाच्या भावा भयणी, आमकांत त्या जेजूच्या पांयांत समर्पण करतना श्रेष्ठ याजकान सवाल विचारलें जेजूक, आर यू द सन ऑफ गॉड? तूं नीज जावन देवाचो पूत गी. आज तेंच सवाल जेजून आमकां विचारलें जाल्यार हांव निजायकी देवाचो पूत म्हूण तूं मानून घेताय, तूं पातयेताय? पेद्रून ताचो भावार्थ विचारलेलो, तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत. कित्याक ताणें अनुभव केलें. म्हज्या जिवितांत जेजू कोण? मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू नीज जावन म्हाकाय देवाचो पूत, खरो देव ह्या संवसाराक आयिल्लो, मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर तो खरो सोडवणदार, म्हजो सोमी आनी म्हजो देव. हे आमी वळखून घेता, मानून घेता गे मोगाचें न्हू. आमकांत विचारया, म्हजी जबाब कितें जेजू? म्हजी जबाब कितें त्या जेजू? आमी ह्या सवालाक जबाब सोदया मोगाचें न्हू. आमकांत त्या जेजूच्या पांयांत आमी समर्पण करया. आमकां एकच नांव तें जेजू, जेजू, जेजू. तें श्रेश्ठ नांव, वर्तें नांव. आमच्या जिविताच्या हर एका वाऱ्या वादळा वेळार शांत करचें तें नांव जेजू. आमच्या हर एका पिडे शिडे वेळार गूण करचें एक नांव जेजू. वायट सक्तेक बली जाल्ल्या वेळार सुडका दिवचें एकच नांव जेजू. निराशी कंगल जाल्ल्या वेळार आपोवंक आसचें
एकच नाव जेजू, तो जेजू निजायकी देवाचो पूत सक्तेन भरलोलो ह्या संवसाराक आयिल्लो. आज तो जेजू म्हाका आनी तुका आपयता मोगाच्या न्हू, ताच्या वेंगेंत आमकां घेता. पातकां आमची हर एकल्याची बक्षिता मोगाचें न्हू. आनी आमी म्हणूंक जाय, जेजू जेजू तूं म्हजें सर्वस्व, तूं म्हजें सर्वस्व जेजू, तूं क्रिस्त नीज जावन देवाचो पूत म्हज्या जिवितान. तुजी सकत पदवी म्हज्या जिवितान परस जालता म्हणून आमी सांगोंक जाय. आमी कितेंच न्ही, आमी किरकोळ निर्फळ, पण तो सोमी जेजू आसा जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक मोगाचें न्हू. तर त्या जेजूच्या मोगान ताच्या वेंगेन आमी रावोंक प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमकां आपोवंक अशें एकच नांव जेजू म्हणलें आमी समजून तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणलें वळखत आसतना त्या जेजूक आमचें जिवीत समर्पण करून तो आमचे संगी आसा म्हणलें परतून वळखून आमी गावया गीत. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. आनी आमी जबाब दिवन म्हणया, जेजू जेजू जेजू. उबे रावया सक्कडां. पान संको 23. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू. Cinyen kanggal Satanas, ketidukin burtana, somya ulo martana, kais maka orena. Jesu 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 Jesu. Muche pasut meloi tu, moso bor godi tu, सदांच म्हाका राखताय तूं, करोस म्हजो सोमी तूं. जेजू 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 Jesu, Jesu, Jesu. Alleluia. 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 मोगाच्यानो तसो जेजू आमचे लागीं उलोवंक येता आनी ते जेजूचो ताळो बिये नाकात हांव सोतो.
तर सामुएलान म्हणली उतरां उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साको. सोमी म्हणटा भिये नाकात हांव सुतो. तर सोम्याक आमी म्हणया उलय उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साको. तो सोम्याचो ताळो आयकूंक हें देवाचें उतार स्विकार करूंक आमकां आमी आयती करया. देवाचें उतार आमच्या काळजा मनांत रोमूंक ह्या उतराचो संदेश घेवंक हे उतराच्या सक्तीन बळान बरोवंक आमी कृपा मागया. सडाणी स पवित्रात्मो साय म्हाका सडाणी स तुजी कृपा साय म्हाका सडा स पवित्रात्मो साय म्हाका सडाणी स तुजी कृपा साय म्हाका सडाणी स जेजू तुमस साय म्हाका सडाणी स तुजो मोग साय म्हाका सडाणी स साय म्हाका सडाणी स तुजो मोग साय म्हाका. वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 16वो अध्याय 14व्या वाक्यातावन अखेर पर्यंत. सर्वेस्परसो आत्मो सावलाक सोडून गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो ताका सतोवंक लागलो. देखून सावलाच्या सेवकांनी ताका म्हळें पळय देवान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो तुका सतयता. आमचो धनी आज्ञा दी जाल्यार आमी हांगा तुजे सेवा करून आसलेले तुजे साकर सितार वाजोवच्यांत निपूण आसलेल्या एका मनशाक सोदून हाडटले हांव. देवाचो तो दायलो तो दुश्ट आत्मो तुजेर येताना तो सितार वाजयतलो आनी तुका बरेंपण भोगतलें. सावलान आपल्या सेवकाक म्हळें सितार बरें करून वाजोवंक जातल्या एकल्याक म्हजे पासत सोदा आनी ताका म्हजेरशीन हाडा. तेन्ना सेवका मदल्या एकल्यान म्हळें हांवें बेतलेहमाच्या जेस्सेच्या पुतां पैकी एकल्याक पळयला. तो निपूण सितार वाजोवपी धैर्यादीक मनीस तो आनी झुजारी चतूर उलोवपी आनी सुंदर रुपाचो. त्या भायर सर्वेस्पर ताजे सवें आसा. देखून सावलान जेस्से सरशीन दुतांक धाडून ही आज्ञा दिवंक लायली हिंडा सवें आसलेल्या तुज्या पुता दाविदाक म्हजेशीं धाड. जेस्सेन 5 फुंडे एक सामड्या पोतें 10 कासरो आनी एक बोकऱ्या पील घेवन हें सगळें आपल्या पुता दाविदा सवें सावलाक धाडून दिलें. हे परी दावीद सावलाशी आयलो आनी तेच्या सेवा करूंक लागलो. सावलाक तो इतलो मोगाचो जालो की ताणें ताका आपलो शस्त्रवाहक सेवक केलो आनी जेस्सेक हो संदेश धाडलो दाविदाक म्हज्या सेवेंत रावोंक दी कित्याक तो म्हाका मानवाला. सर्वेस्परान धाडलेलो आत्मो सावलाचेर येताना दावीद सितार घेवन वाजयतालो आनी सावलाच्या मोतीक समाधान मेळटलें आनी बरेंपण भोगतलें आनी दुश्ट आत्मो ताका सोडून वेतालो. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडपकार. फाटल्या थोड्या हप्त्यांतावन 5 हप्त्यांतावन मोगाचें न्हू आमी नियाळ करून येवचो विशय जावन आसलो देवाची सकत. आमी नियाळ केलें देव जावन आसा सर्व पदवेदार सर्व जाणारी सर्व व्यापी. आमी तशेंच आमी
ध्यान केलें देवाची कितें अपूर्व सकत आसा ती सकत ताणें गेल्ल्या नियमाद्वारे ती जारयेक येता. तशेंच आनी एक मॅट आमी पळयलें देवा कडेन संबंद बरे दवरल्या वरवीं तो संबंद असलो व्यक्ती मक्त आसतना थंयसर सकत देवाची सकत वळटा आनी थंयसर कितें स्वाभावीक तरान ह्या नियमा प्रमाणे जाय जें आसलें तें बदलून अनेका रितीर जाता. तिसरें आमी पळयलें थंयसर एक सोल्लो केदाळा देवान केल्लो सोल्लो आसा त्या सोल्ल्याच्या आदारार व्यक्तीक जियेत आसतना थंयसर देवाची सकत थंयसर वता आनी विशेष तराची मिरेकल्स ह्या वजापां थंयसर घडटात. ह्या विशयान आमी नियाळ केलो. आतां तुमकां बगूंक पुरो अशें आसता आसतना ह्या वचपाक कितें ह्या देवाच्या सक्तेक आनी आमी येदोळ केल्ल्या विचाराक संबंद कसो लोगी म्हणलें. हें वचप वचता आसतना म्हाका भोगलें. हांगासर पळया एक काणी तुमकां हें कितें तें घटन आमी हर एकलें जाणाव. साऊल तो देवान विसलोलो इस्रायलाचो पयलो राय देवाच्या आज्ञा विरोध केल्ल्या वेळार देवाचो आत्मो ताजे थावन भायर वता आनी दुश्ट आत्मो ताजे भितर रिगता. तोय कोणें धाडलो? देवानच धाडलो. कित्याक वो साऊल राय देवाच्या विरोध वचून गेल्ल्यान ताजे थंय तो आत्मो पाड आत्मो ताजे थंय आयलो. आतां हांगासर हें वचप तुमी पळयलें जाल्यार एक विशिश्टता हांव तूं पळयता. मुस्तपटी आमी वाचलां तरी पूण एक ध्यान करून आमी पळयलें जाल्यार पयलें वाक्य म्हणटा 14व्या वाक्याचें वाचल्लें सर्वेस्पराचो आत्मो साऊलाक सोडून गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो ताका सतावंक लागलो. दोन आत्मे. एक सर्वेस्पराचो आत्मो आसलो साऊला थंय आनी तो सर्वेस्पराचो आत्मो सोडून गेलो पूण अनेक रितीचो आत्मो दुश्ट आत्मो त्या साऊला भितर रिगलो. आतां हो दुश्ट आत्मो आयिल्लो ताज्या राजाच्या कारभाऱ्यांक कळटा. हांगासर एक दुश्ट आत्मो आमच्या रायाक उपाद्रिवन आसा आनी थंयसर असले काले म्हणटात तांची उतरां एक आमी चिंता आटयचे जशें आशिल्लीं. ते म्हणटात आमचो धनी आज्ञा दीत जाल्यार आमी तुजी सेवा करून आसले तुजे साकोर सितार वचोवच्यांत निपूण आसल्या एका मनशाक सोदून हाडटा. म्हळ्यार त्या दुश्ट आत्म्याक भायर धांवडावंक ते सितार वाजयतना थंयसर जाल्ल्या त्या नादाद्वारे दुश्ट आत्मो त्या व्यक्तींतल्यान भायर सरता. तांणी खंयचो एका प्रवाद्याक हाडणे या व्हडल्या एका मागण्याच्या व्यक्तीक हाडणे आनी तुजे तें आसलो दुश्ट आत्मो आमी धांवडया म्हूण सांगूं ना. तांणी सांगलें इतलेंच सितार वाजयलें जाल्यार हो दुश्ट आत्मो वता. आतां सितार वाजोवचें ती एक सिताराच्या नादाक दुश्ट आत्मो येता म्हणलें ते एक नियम तांच्या जें कितें तो आवाज आयकता आसतना भायर येता थंयसर एक त्या टायपाचे एक नियम आसले म्हळ्यार एक स्वरूपय आसले जाल्ल्यान थंयचे राजाचे व्यक्ती म्हणटात आमी सितार वाजयतल्या व्यक्तीक आपोवन हाडया. आमच्या मदें कोणी नात आमी असल्या व्यक्तीक आपोवन हाडया. आनी केदाळा सितार वाजयतात थवळ दुश्ट आत्मो भायर येता. कित्याक थंयसर देवाची सकत वळटली आनी देवाची सकत वळटा आसतना थंयसर असलो दुश्ट आत्मो येता. आनी त्या खातीर ते सोदना करता आसतना तांकां एकलो कळीस जालें. एकलो दावीद म्हणलो एक व्यक्ती आसा तो सितार बऱ्या रितीर वाजोवंक तो शकता म्हणलें तांकां कळीस जालें. आनी त्या खातीर ह्या दाविदाक तो सितार तो बरो वाजयता. तांकां गुंतून येतलें ह्या दाविदांतय देवाचो आत्मो आसा म्हणलें ह्या राजाच्या व्यक्तीक गुंतून येतलें. सामुएलान दाविदाक अभिषेक केल्या तरी
ती गुठाची विशय जावन आसले आनी ते कोणायकी कळीत नासले. हांगासर आसल्या राय कारभाऱ्यांक कितें गुर्त आसलें, ओ दावीद बऱ्या रितीर एक सितार वाजयता म्हणून मात गुर्त आसलें. आनी ह्या दाविदाक आपयत आसतना ओ दावीद बऱ्या रितीर सितार खेळटा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा 23वें वाक्य, सर्वेस्परान धाडलेलो आत्मो सावलाचेर येताना, म्हळ्यार तो दुश्ट आत्मो येत आसतना दावीद सितार घेवन वाजयतालो आनी सावलाच्या मोतीक समाधान मेळटलें आनी बरेपण भोगतलें आनी दुश्ट आत्मो ताका सोडून वेतालो. खेदाळा ते दैवीक नियम सितार थंय वाजयतात आनी त्या नियमा प्रमाणे दैवीक येदोळसो देवान केल्ल्या नियमा प्रमाणे म्हळ्यार सितार वाजयल्ल्या त्या आवाजाक तो आत्मो रावोंक शकना म्हणलो कितें आसा. खेदाळ तें बऱ्या तरान ते सितार वाजयलें तक्षण तो आत्मो थंय सुटोवन भायर वेतालो. पयलें तुमी उडा आसतोरेसाय आमी मागण्या समेत नियाळ केल्लें, देवाचो पावर, देवाची सकत सर्वेस्परान केल्ल्या नियमाद्वारे आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणून सर्वेस्परान केले आमी चिंता तो मनीस देवाचेर पातयेना जाल्यारय कित्याक ताका तो इतलो अभिवृद्धी जाता, जाल्यारय कित्याक ताका इतलें पुरा बरेंपण जाता. तो देवाचेर पातयेना तरी कित्याक जाता. आमी त्या दीस नियाळ केल्लो विशय जावन आसा, देवान जें कितें येदोळसो नियमां केल्यांत त्या नियमा प्रमाणे थंयसर एक सकत आसता आनी ती सकत ते त्या नियमा प्रमाणे कार्यगत जाता. त्या देखून तूं पातयेन राव थंयसर कार्यगत जाता. आनी हें उदाहरण आमी पळयत आसतना आमकां त्या दिसाचो उडास येसय. आनी हें आज कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार हांगा परत देवाची सकत हाडूंक कशें पुरा साध्य म्हणून आज आमी नियाळ करता आसतना एक विचार म्हज्या म्हाका ध्यान करता आमकां चिंता पडटा दिसतना गमनाक आयिल्लें. त्या म्युजिकाद्वारे वा हांवान तूं गावच्या त्या गायनाद्वारे आत्म्याची सकत आमचे थंय येवन बळवंत तरान देवाची सकत येवंक साध्य आसा म्हणल्या विशयान एक घडीभर आतां आमी नियाळ करता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार रायांच्या त्या दुसऱ्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत एक घटन आसा आनी तें जावन आसा इस्रायलचो राय उरल्या रायांक सांगाता घेवन आमोनिता घरा वयर झुजाक वेता. आनी थंयसर तो झुजाक वता आसतना तो इतलें कश्टार पडटा की आखरेक म्हणटा हांव सगळे आमी ते आसून आमी सोलून वेता म्हणून. आनी थवळ 11 वाक्यात हांव त्या 3ऱ्या अध्यायात 11 वाक्यात सांगता, जुदाच्या रायान विचारलें, प्रवाद्या उदेशी आमी सर्वेस्परा लागीं विचारूंक हांगा कोण एकलो प्रवादी नावे. इस्रायलाच्या रायाच्या अधिकाऱ्या मदल्या एकल्यान जाप दिली, एलियाच्या हाताचेर उदक वतलो शाफटाचो पूत एलिशा हांगा आसा. आनी त्या देखून ते एलिशा लागीं वेतात. आनी एलिशा लागीं वता आसतना आमी पळयलें जाल्यार एलिशा इस्रायलाच्या रायाक म्हणटा, हांव सेवा करता त्या दळबऱ्यांचो सर्वेस्पराचो सपूत. जुदाच्या राया जेहोशाफाटाचेर म्हाका अभिमान नातलो जाल्यार हांव तुजेर एक दीस लेगून घालतो ना वा तुजी पर्वा लेगून करतो ना. पूण आतां एका विनोवण्या वचप्याक म्हजे शशेन आपोवन हाडा. वाजोवप्यान वाजंत्र खेळटाना सर्वेस्पराची सकत एलिशाचेर आयली आनी ताणें म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पर. आनी कितें प्रवाद करूंक आसा ताणें प्रवाद केलो. हांगा तुमी पळयशात जाल्यार त्या एलिशान आयिल्ल्या ह्या रायांनी विचारता आसतना ताणें कुडलें ताणें सांगूंक ना. तो म्हणटा कितें म्हणटा, विणो वचप्याक म्हजे सरशेन आपोवन हाडा. खेदाळा
विणो वाजतलो ताणें विणे वाजले पवित्र पुत्र म्हणटा वाजोवप्यान वाजंत्र खेळटाना सर्वेस्पराची सकत एलिशाचेर आयली आनी एलिशा प्रवाद करूंक लागलो. हांगासर आमी पळयता मोगाच्यानो विणो वाजतल्या व्यक्तीन वाजंत्रांक खेळ्ळ्या वेळार थंयसर देवाची सकत एलिशाचेर आयली आनी एलिशाक एक आसलें म्हजेर देवाची सकत येयची जाल्यार हांगासर विणो खेळटल्यान म्हाका आतां विणो खेळ्ळें जाल्यार त्या नादाक देव प्रसन्न जावन म्हजेर ती सकत देव येतलो म्हणलें जाणा जाल्यार ताणें सांगलें विणो खेळटल्याक म्हजे सरशन आपोवन हाडा. एक मॅट आमी मुखार वचोन जाल्यार इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी पळयता साल्मोरायन व्हडलें देव मंदीर बांदलें आनी देव मंदीर बांदल्या उपरांत ताणें कितें केलें आमी पळोवया. 5व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार 11 वाक्यांतून आमी अशें सांगता ह्या जाक पवित्रस्थानांतून भायर सरले थंय हाजर आसलेल्या सर ह्या जाकांनी आपूण खंयच्या वर्गाचें म्हूण लेखी नासतना आपणाक शुद्ध केलें. सर लेवी वंशी गायक आसाफ हेमन आनी जेदातून हांच्या वर्गाचे सगळे आनी तांचे पूत आनी भाव नाजूक सणा वस्त्रां न्हेसून आनी कासाळी किन्नाऱ्यो आनी विणे घेवन वेदीच्या उदेंतीक रावल्ले आनी तांचे बराबर 120 याजक तुत्तुऱ्यो फुंकताले म्हळ्यार म्युजीक जावन आसलें. खंयच्यान पुरा थंयसर हांगा पळयता आमी कासाळी किन्नरी विण्यो घेवन तुत्तुरी घेवन थंयसर तुत्तुरी फुंकून आसले. पयत पुस्तक म्हणटा 13 वाक्यांत तुत्तुऱ्यो फुंकपी आनी गायक सांगाता मेळून सर्वेस्पराची स्तुती आनी महिमा गायतना एकच ताळो कसो आयकतलो. ते तुत्तुऱ्यो कासाळी आनी वाजंत्रां घेवन आनी कित्याक तो बरो कित्याक ताजो विश्वासी मोग ससनाक थकता अशें गावून सर्वेस्पराची स्तुती करून आसतना एक कूप येवन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलें. कुपाक लागून ह्या जाकांच्यान थंय रावूंक आनी आपली सेवा करूंक जालें ना कित्याक सर्वेस्पराचें वैभव मंदिरांत भरिल्लें. म्हळ्यार ह्या रितीर थंयसर तुत्तुरी फुंकून थंयसर म्युजीक खेळिल्ल्या वेळार त्या ह्या जाकांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत पळयत पुसा म्हणटा सर्वेस्पराची स्तुती करून आसतना एक कूप येवन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलें. म्हळ्यार देवाची सकत थंयसर देवून आयली आनी देवाची सकत देवून आयली थंयसर वैभव भयंकर रितीन थंयसर भरता. देवाची सक्तेचो वैभव भयंकर रितीन थंयसर भरता. आमी पळयता नव्या सोल्ल्याक येता आसतना आमी पोरण्या सोल्ल्याची आमी वाचपानी याद केली. नव्या सोल्ल्याक आसतना थंयसर धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी पळयता 16व्या अध्यायांत 25वें आनी 26वें वाक्य अशें म्हणटा सुमार थंयसर सावलो थंयसर हातूंत सिलास बंदेंत आसले आनी आमी वाचलें आमी जाणाव सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदेवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकसपणे एक कठीण भुंयकामणी जाली आनी बंदेसाळ्याची बुन्याद हाल्ली. तक्षणच दारवटे सक्कडी उक्ते जाले आनी बंदेवानाच्यो संकळी तुटून पडल्यो. त्या देखून मोगाचें हांगासर स्तुती गायता आसतना वाजंत्रां नातल्लीं. पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयलीं वाजंत्रां खेळटा आसतना देवाची सकत देवून आयली. नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता वाजंत्रां गजना तुवें काळजांतावन स्तुती गायता आसतना स्तुती करता आसतना सर्वेस्परा देवाची सकत त्या वेळार त्या मोद्यान राती समेत थंयसर आसलेल्या जैलां समेत देवून आयली आनी बंदड्याच्यो सांकळी तुटून पडल्यो.
अनेक हांगासर आमी पळयता अनेक उदाहरणां पवित्र पुस्तकान एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 18वें 19वें वाक्य अशें म्हणटा सोरो पियेवन बेबदे जावचें सोडा ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत ताचे बदलाक पवित्रत्म्यान बरा आनी तें कशें बरा जें म्हणटा किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा पवित्र पुस्तकांत सांब पावलो एफेसकारांक सांगता पवित्रत्म्यान तुमकां बरोवंक जाय देवाच्या वर्त्या सख्यान तुमकां बरोवंक जाय तुमी कितें करूं जाय तुमी किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करूंक थंयसर तो उलो दिता आजुनी मोगाचें न्हू आजुनी हांव पळयता मस्त थोडे कडेन मागण्याक वता आसतना एक खंतार थंयसर रिट्रीट सुरू जाताना जावंक पयलें जावंक पुरो ह्या आराधना वेळार जावंक पुरो थंय म्युजीक खेळटात आनी बऱ्या थाळ्यान थंयसर खंतार गायतात आनी ते खंतार काळजांत हावन गावन रिपीट करता आसतना परत पुनरावर्तन करता आसतना थंयसर एकार्थीची देवाची सखत बळवंत तरान त्या जाग्याचेर देंवन येवचें थंयसर असले सभीक आत्म्याच्या सक्तीन भरचें आमकां पळोवंक मेळटा खंयच्यारी रिट्रीटीक वचा तुमी फस्ट तांणी कालें करचें ही लागभग अर्दें वर 1 वर किर्तनां ह्या देवाची ती सुंदर गितां गायतात म्युजीक आसता लोक गायता आनी त्या गायता आसतना ती एक सखत देवाची सखत थंयसर वळटा ताज्या उपरांत देवाचें उतार दितात कित्याक म्हळ्यार देवाची सखत ही स्तुती गायता आसतना देवाची सखत वाजंत्रां खेळटा आसतना थंयसर ती देंवोन येता म्हणलें हांगासर आमकां कळीस जाता आज आमी उडास दवरूंक जाय आयच्या दिसा आमी नियाळाच्या विशयांत देवाची सखत आमचे थंय जारी येयचें जाल्यार आमी तवळ काळजांत हावन स्तुती गितां गायिल्ल्या वेळार गायिल्लें गायन घडये रिपीट करन आमी तें गायिल्ल्या वेळार देवाची सखत वळोवंक शकता ती देवाची सखत वळटा आसतना मस्त तराची बंधनाच्यो संकळ्यो मोडून येतात दोळ्यांक दिसच्यो न्ही दोळ्यांक दिसनातल्यो बंधनाच्यो संकळ्यो मोडून वेतात आनी त्या देखून मस्त जाणांक मस्त रितीर बरेपण जायचें जाल्यार हांवें सांगचें हें कितें त्या स्तुती गितां गावन बंदेंत जावन ह्या आमकां आजच्या समस्येंत सुटका मेळचें ती एक वाट मात्र म्हणून हांव सांगना दुसरेंय भावार्थद्वारे गिताराद्वारे आमकां देवाची सखत आमकां पळोवंक मेळटा पूण एक मुस्तुपुटी आमी विसरोनेची कांय एक बेश्टे येतात ते एकालेंगे कंतारां गायतात आनी ताजे ओट्टो आमी हा हू करनासता पूण जर तर आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू देवाची सखत तितली पावरफूल सखत म्हाका तुका अनुभव करूंक आशा आसा पूण आमी कित्याक अनुभव करना म्हळ्यार आमी तीं कंतारां गायता आसतना त्या काळजांत हांव तीं कंतारां म्हणना वा तें म्हणलें जें कितें आमी म्हणटा तातूंत मोन दिवन तातूंत चीत दिवन रिपीट करन घडये आमी म्हणना त्या वेळार ते आमकां वर्तें कांय बघना म्हणटात थंयसर बरें हांगासर गायतात गायचें पाटयेचें आमी पळोवया मुखल्या दिसांनी मोगाचें न्हू आमी मुखल्या दिसांनी आमी घरा मागतना जावंक पुरो हेरा कडेन मागतना जावंक पुरो ह्या एका विशयान गमान दवरया देवाची सखत आमच्या जिवनांत जारी येवंक स्तुती अर्गां गितां वरवीं किर्तनां वरवीं आमी ती देवाची सखत आमचे करून घेवंक पळया आमचे मुखांतर आनी हेरांत तें वळोवंक आमी ह्या विशयान प्रयत्न करया मुखल्या मागण्या जमातेर आतां आमी आयचें पळयलें ह्या
कशें म्युजिका ह्यांच्या स्तुती गायना वरवीं देवाची सकत वळटा म्हणून मुखल्या मागण्या समेत तर आमी पळया उरल्या खंयच्या रितीर पुरा देवाची सकत वळटा आनी ते अनुभव करूंक शकता म्हणून ह्या हप्त्यांत आमी हें प्रयत्न करया. घडये घडये आमी किर्तनां गावया, घडये घडये आमी देवाची स्तुती करया, घडये घडये आमी ध्यान कर म्हणया आनी तो देवाची सकत अनुभव करूंक पळया. आमेन. सर्गींच्या बापा, तू स्तुती गितांमध्ये वस्ती करचो देव आणि तुका स्तुती केल्ल्या वेळार तुजें दैवीक हजरपण आमचे मध्ये आसा करताय. तुजे पवित्र आत्म्याची सकत तू आमकां वांडताय आनी आमकां आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुजें हजरपण अनुभव करचें भाग दिताय. मोगळा सोम्या हें भाग आमकां हरी एकल्याक फावो कर सोम्या. आमची जीब सदांच अर्घ स्तुती पेटोवचे एक बळादी खातीर जावन मारपाट कर सोम्या. आमच्या थाळ्यांत पवित्र आत्म्याची सकत वाळोवन ती हेरांक तुजे सरशी वडचे तसले एक बळादीक सकत जावन मारपाट कर सोम्या. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमकांच आमी तुज्या हाती. आमचे थंय आसचें हर एक नेगेटीव कितें आसा तें हुमटून काड सोम्या आनी आमचो ताळो आमची उतरां परिशुद्ध करन तुका मानवांच्या रितीर आमी स्तुती करूंक दैवीक कृपा आमकां लाभय म्हण मागता. आमेन. मोगळा सोम्या जेजू तुजे मुखार हजर असल्या आमा सोमेस्तांक तुज्या हाती समर्पण करता सोम्या. आमच्या कुटुंबाक समर्पण करता सोम्या. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या हर एका संद्याक समर्पण करता सोम्या. सोम्या जेजू आमच्या पवित्र सभेक समर्पण करता. तुजी सेवा करूंक वावुरच्या हर एका याजकांक धर्म भयणींक मिसांग गांवांनी वावुरतेल्या हर एकाक मिशोनरींक समर्पण करता. तुजी पवित्र आत्म्याची बळदीक सकत तांचेर वत सोम्या. धैर्याचो भवडतसो आनी तुज्या आदाराचो आत्मो तांकां लाभय सोम्या. बरें वायट समजून मेटां काडूंक आनी तुजी सुवार्ता प्रसार करता आसतना तांकां येवच्या हर एका अडखळ्यांत तावन तांकां रक्षण लाभय सोम्या. मोगळा सोम्या आमचो देश समर्पण करता. आमचे संविधान समर्पण करता सोम्या. हर एका जाती कातीच्या लोकांक समानतेन जियेवंक जाय अशी कृपा सदांच आमकां लाभच्या पासून तुजी दैवीक मजत आत्म्याच्या सक्ते मुखांत्र हर एकल्याक फावो कर सोम्या. हालाबा शरारा डी 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 रा 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 हरिद्रमा शखरे बाग हलामाई शरारा रा 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 हर एक आत्मो परिशुद्ध आत्म्याचे संकेत जावन आत्म्याचे मंदिर जावन मारपाट कर सोम्या. हालाबा शरारा डी 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 रा हर एका आत्म्या थंय आसचे तुजे थंय येवंकाची बंदड नाश कर सोम्या. हालाबा शरारा रा हालेलुया हालेलुया हालाबा शरारा रा 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 आमची हर एकल्याची आत्मिक दिश्ट ओपन कर सोम्या. त्या मारिफात आमी तुका पळेवंक तुजो सर्गीचो अनुभव तुजो सर्गीचो वैभव आमच्या आत्मिक दिश्टीक उगडाप कर सोम्या. आलाबा शरारी डी डी रा शब्दा धराना मनीषी तेरे मा शरारी डी डी रा हालेलुया हालेलुया हरबा शरारा हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या आत्म्याच्या ताळ्याक कान दिवचे आत्मिक कान आमचे उगड सोम्या. तुझ्या ताळ्याक स्पंदन करचे काळीज आमचे थंय रस सोम्या. तुझ्या वाटेन चलच्याक आमची मेटा आमची पावलां तूं तुजे कुशीन व्हड सोम्या. आनी तुज्या हजरपणांत आमी दैवीक अनुभव जोडन करन बापाक खालसावन जियेवची कृपा हर एकल्याक फावो कर म्हण मागता. मोगाळा सोम्या जेजू ह्या संवसारांत ह्या समाजान जियेत आसतना तुजो पाटलाव करतेल्यांक मेळच्यो हर एक दोगदोणी कश्ट तुजे मुखार समर्पण करना त्यो आतां मोडन घाल म्हण तुजी दैवीक सकत आमी हर एकल्या पासत कश्टांतल्या पासत मागता बापा. हो तुजी दैवीक सकत. Page number 28.
ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸರಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸರಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಅಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Praise you, Jesus. सरस बाबा, तुझ्या आत्म्याच्या उजाची सकत वाईट बसमून बरेपण हाडची सकत ह्या संसारी देवय बापा आणि अभिषेक कर बापा तुझ्या सेवकांक. तुझ्या उतराची सकत त्यांच्या काळजात दोंदरेच्या तलवारी बरे वळच्यापासून आता आम्ही मागतो बापा. आणि ती सकत हरी एकल्याची काळजा मना शिंची पवित्र सकत जाऊन मारफाड करच्यापासून याकडे तुझं दैविक आत्मा, याकडे तुझं पवित्र आत्मा बळती पूजा सोखा जाऊन बापा वाट दाखवच्यापासून देवने म्हणून मागता. आ शब्दाला इशारा दिला याकडे तू ते आज्ञा तू शेती ते दोनोने शाद्रक मेशक अबेदनेगो दिले पूजेचे रक्षण दिता म्हणून बसायताय बापा. ते याकडे स्थापन कर बापा. आणि हर एकल्या तू पूजेच्या रक्षण भितर सुरक्षित सांभाळ म्हणून मागता. लबक तुला मा इशारा दी दादा पूजेची सतत प्रत्येक पावत असताना वाईट बस म्हणून दे आणि बरे पण रुता जाऊ दे. आणि ती तुझी राजवट की या संसारी स्थापन जाऊ दे बापा. लबक शोभत त्याला माहीत तरा
तलमाईश तरा 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 राम तुका हर एकल्यानी तरतरोंक आणि तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेक बियोंक जायसची दैविक सकत कैसर तुझ्या तुझो पटलाव करतेल्यांक दंशिता त्या सत्तेक निर्मूलन करूंक देवून येऊ आणि ती ह्या घडयेतून देवयताय म्हण बसयताय बापा सबारकडे तुझो आत्म सबारांक जागृत करता म्हण बसयताय बापा ह्या खातीर अडकन दिता बापा सबारांत त्या पवित्र आत्म्याच्या उर्बेन तू बरोवन ती पवित्र सगत भरपूर मापान बरेपण हाडच्या पासत दंड दिताय म्हणले वागदान ह्या घडयेतून दिताय देखून अडकन दिता बापा लबशद म्हणे अशुद्ध रे यमा तलबाष्टला रुमा शिरी रे तरा शरे आलिशमै माशिरी नारिशरे तरामाशरे आलिशमाखले आरामाशरा सबार जणांचे आत्मे खोट्या आत्म्याच्या सत्तेक ओढून असतात आणि ती सकत तू मोडताय म्हणताय बापा सबाराक ताचे थांब सुटका दिता म्हणले बसवणे दिता यायच्या दिसा ह्या खातीर आमी तुका अर्घान दिता बापा लबा शुभा लुश दाडा माशिरे तरमाशले तलामाशिरे आरिशुमा तुझे उतर अर्थ करच्याक सबारांची मोती कितें ब्लँक जाल्यात त्यो तूं आतां ओपन करताय आणि तुझे ते दैविक उतार अर्थ करून कृपा दिता म्हणले बसवणे दिताय देखून अर्घान दिता बाबा लिशुदमा इतरा तुनमाश्री त्रमातका लाबाशु आरमाशरा शबक्तुलै आमेन आमेन आमेन. मुगान भवन आणि बहिणीनो सुमयेचे आशीर्वाद जोडून घेच्या पहिले आमची त्या समान सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करतना आमच्या कुटुंबा खातीर कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांच्या खातीर आमच्या मांगलोर दियेसी खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमच्या परजे खातीर आमी मागता आसतना मोगाच्यान आज आमी विशेष तरान मागचें आमच्या भारत देशा खातीर परवा 15 तारखेर स्वतंत्र दीस आमच्या देशाक स्वतंत्र मेळून 70 वर्सां संपतात. ह्या वक्तार देवाक आमी अर्घां दिवया. असो एक सोबीत विविधतेन भरलेलो विविध संस्कृतीचे पाळणे आमचो भारत देशान आसा. विविध धर्माचो लोक सांगात जियोवची ती आमची ग्रेस्तकाय जावन आसा. विविध जाती खातीरचो लोकांचो एकतार आमची आस्त बदीक जावन आसा. ह्या देशाचे कितलो सोबीत देश मोगाच्यानो आनी ह्या देशान आमी वस्ती करना आसा. 70 वर्सां संपतात आमकां स्वतंत्र मेळून. ह्या 70 वर्सांनी भारत देशान जाल्ली ती प्रगती अभिवृद्धी बरेपण कितले एक न्ही आनी एक आज ह्या सगळ्यां खातीर देवाक आमी अर्घां दितना देवाचो उपकार आठयतना आज आमच्या देशाक सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया आनी विशेष तरान आमच्या भारत देशा खातीर आज आमी मागया मोगाच्यानो. आमच्या देशाचे आडलते चलयतल्या मुखेल्यांक बरी भलायकी मोतीक समाधान संतोष आणि तांच्या तबेन दिल्ल्या लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक स्वार्थ न्ही निस्वार्थपणी सेवा करून आमच्या देशाच्या अभिवृद्धी खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया मोगाच्यानो. त्या देखून आमचे दोनी हात ह्या भारत देश आमी उबारून धरया आनी सॅक्रामेंटांतल्या जेजू कडेन ह्या घडी आमी विशेष तरान आमच्या भारत देशाक आपणूक आमच्या भारत देशाक आशिर्वादीत करूंक आमच्या भारत देशाचे रूप बदलूंक ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन भरच्या खातीर विशेष तरान मागया. जायते उणेपण जायती अस्गतकाय आमच्या देशान आसा मोगाच्यान कोमवाद द्वेष राग फारीकपण हे ह्या दिसांनी सोलोन आसा. जायते सबार लोक कश्टात विविध संकटे मारिपान आर्थीक परिस्थिती बरी ना आणि असल्या जायते संकश्ट समस्या भारत देशान आसात. आमी फुड करना आसा. ह्या सर्वता सुडका मेळच्याक लोकांचे बरेपण जावचे खातीर आर्थीक अभिवृद्धी जावचे खातीर ह्या आमच्या भारत देशाचे प्रगती जावचे खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. हर एका प्रजेन ह्या देशान वस्ती घातलेल्या हर एका प्रजेन सतानितीच्या वाटेन समकोंक एकामेकाचो मोग करून एकामेका भाव आनी बहीण म्हणले लेखून ह्या भारत देशाची सोबाई ती ग्रेस्तकाय विविधतेची ती उरोवच्या खातीर कितें उसवाड ससाय सुमयाची मजत गरज आसा. हर एका
व्यक्तीक आमी मागया मोगाचे न्हू कितें काळजां मनांनी द्वेश क्रोध राग फारीकपण आसा ही काळजां नितळ जावन मोगाची मंदिरां जावन बदलच्या खातीर ह्या घडी आज आमी विशेष तरान मागया मोगाचे आमचे दोनी हात आमच्या देशांत आमी उबारून दरया पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वाळोवन दी आमच्या देशाचें रूप बदलून दी नवें जावन दी आमी मागया आनी बरें आमच्या देशाचे मुखेली बरेपणा खातीर वावरूंक तुमी तांकां उजवाड दिवून दी आमच्या देशांत नीज जावन शांती समाधान संतोष बरेपण राज जावचे खातीर आज ह्या देशा खातीर आमी विशेष तरान मागया आमी प्रजा ह्या देशाची आमचे मागचे आमचे कर्तव्य जावन आमच्या देशा खातीर मोगाचे न्हू आमी मागया मोगाचे न्हू मागया भवार्थान फातयेन आमी मागया मोगाचे आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हर एक संगती साध्य आमचो देव ताच्या पवित्र आत्म्या शक्तीन कृपेन ह्या देशाचें रूप बदलून दी आनी जायते बरेपण अभिवृद्धी प्रगती ह्या देशाची जावचे खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान आमचो सगळो देश भारत देश सोमयाच्या पांयान तळा पवित्र आत्म्याचे शक्तीक आमी समर्पण कर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे पावना मारे Jesus, pour out your Holy Spirit. ಇಳಿದುವ ಸ್ವಾಮಿ Anoint our land, Jesus. Anoint our country, Lord. We surrender our nation, Lord, in your hand. Bless all the leaders of our nation, Lord. Bless them, Lord Jesus. Fill them with your Spirit, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus, so that they may be able to work for the good of the nation, Lord. Anoint them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. तुझ्या पवित्र शक्तीने आपोर सोम्या अभिषेक सोम्या तुझ्या आत्म्या वस सोम्या आमच्या देशाचेर वस सोम्या आमच्या देशाचेर रूप बदली सोम्या वस सोम्या हर एका प्रजेच्या काळजामनांनी मोग भर सोम्या द्वेष नाका राग मत्सर हागे वयस्कर सोम्या हसल्या पवित्र आत्म्या वस सोम्या पवित्र आत्म्याच्या धेन्य आनी फळांनी तुझ्या काळजां नेटय सोम्या वस सोम्या अभिषेक सोम्या अभिषेक सोम्या अभिषेक सोम्या आमच्या देशाच्या समस्या तुझ्या पायांना समर्पण करता आमच्या देशाची दुःख काय कष्ट समस्या सगळं तुझ्या पायांना समर्पण करता सोम्या या सर्व आयुष्याचे जैत अभिषेक सोम्या anoint Jesus Hallelujah, 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 Jesus, praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumiaचे बेसांव जोडूंक आमी तायजान गव्यांक गीत येद्या व्हडा सक्रमेंतांक Idia boda sacramenta sustang naman karuya purbila rupa botla novioriti adarya salvan vecha ustutvisya babartaci Zase Bapa, Tase Futa, Ullasani Stutiza, Podvi Maima Sesta Sesta, Eka Stadian Persita, Tukado Gaincha Spirita Samasami Navarta. प्रार्थुया ये देवाची सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय
तुझे सोडून सबल सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन.